Mucha kati, mucha modlo, wartea deva, ni vololo, bito sotaya ni kamso, no man, no man, no man deu munyara, oibo, moima wartea deva. No man, no man deu munyara. Oibo, moima warta deva. Soglang tuмкам Deus bora distiu, ani ukar या इस्क्रीत नवेनांत बाग्योंग साहित्य लोकांनी किरीत भाशेन तांच्या इंतेसां पासत माग म्हूण सांगलां. बिलिबन जेनिफर कारांजलेंतान, प्रायन आनी आंजेला कारांजलेंतान, रोजारियो कार्वालो उगेंतान, सेन्सी कार्वालो उगेंतान, आदोसियन मुंबयतान, स्नेबल आंतांव कुर्चोरे, ट्रेन्सी कार्दोज कुंकोळी ही सगळीं इंतेसां आमी पाद्रांच्या तुंबला सोशी दवरतले. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावांनो आनी भयणीनो, जायतीं जाणां आमी भियोवन आसां, जायतीं जाणां दुखान पडल्यांत. पूण देवाचे कृपेन ही कोवीड परिस्थिती आतां सुदारून वेता. देवाचेर आमी पातयेवया. देव आमचो ओरोंब आनी आमचो शेवट. एमिसा बोलीन जेजू आमचे ताय एकवटून आमकां घोटाय आनी धीर दितलो. न्हूच आमचेच पासत, पूण दुसऱ्यांक घोटाय दिवंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक. पाद्रांगणालेचे मुजतीन देवाचें बेसांव आमचेर मागुया आनी ओगेपणान ह्या मिसांत वांटो घेवचे खातीर आमची तयारी करुया. सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याची सोकोत आमचे ताईं देंवून येवं दी. तिचे वरवीं तुजी कुशी आमी विस्वाशीपणान मोनान सांबाळून आनी कोरण्यांनी पाडून आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्म्या सांगता तुजे ताईं जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. आपोलो कोरिंतांत आसतना पावलू वयल्या देसांनी भोंवून एफिसाक पावलो.
हांगा ताका थोडे सीस मेळ्ळे. ताणें तांचे कडेन विचारले, तुमी सोत मारली तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यंत आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? तांणी परतीपाड केलो, जुवांवाचें. पावलून म्हणलें, जुवांवान जिवीत बदलपाचें स्नान दिलें, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर, म्हणजे जेजूचेर, तांणी भावार दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. ही उतरां आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी ती परक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागली. ते सगळे मेळोन 12 जाण आसले. तो देवस्थानांत भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उठ देवा, तुज्या शत्रूंची दुस्पोट कर. तुज्या दुस्मानाक तुजे मुखार धांवडाय. दुवर जसो उबून वेता तशेंच ती उबून वेता. जशें मेन उज्यान कोडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्यांचो भस्म जाता. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. पूण बरी मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोटून गायतात, नाचतात. सोरेस्पराक सर्गितां गायात, ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करात. सोरेस्परा सवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोशान उल्हासात. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव, अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विद्वानाचो आस्कारी. एकसुऱ्यांक देव बिराडाक एक घर दिता, कोयद्यांक सुटका दिवंक सुटकेस कोत्ता. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. Sorvesporak suizu, sorvesporak, sorvesporak suizu. Sorvesporak suizu, sorvesporak, sorvesporak suizu. Kete wordhe udarpon, amcha somia Jezuche. आमी ग्रेसावचे काकी आपुणू जालो दुर्बो. Sorvesporak suizu, sorvesporak, sorvesporak suizu. Sorvesporak suizu, sorvesporak, sorvesporak suizu. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान
वखाणी तुका शिसांनी जेजूक म्हळें, आतां की तुमी उकडा बी उलयतात, वोपारीनी न्हय, तूं सगळें जाणूय म्हूण आतां म्हाका कळ्ळें आनी कोणें तुका कितेंच विचारची गरज ना. ह्या पासत तूं देवातावन आयलाय म्हूण आमी विस्वास दवरता. जेजून तांकां परतिपाल केलो, आतां तरी तुमी विस्वास ठेवतात? असलो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो, की तुमी सगळे आपले वाटेन शिंपडटल्यात आनी म्हाका एकलो सांडटल्यात. खरेंच म्हणल्यार हांव एकलो ना, म्हज्या बापा सांगाता आसा. म्हजे सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हळें, संवसारांत तुमकां कोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. संवसारांत तुमकां कोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. हो शुभ वर्तमान खरेंच ह्या दिसांकूच फावो जाता. काल आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब केली आनी येता त्या आयतारा पवित्र आत्म्यांच्या येण्याची परब करतले. जेजू स्वर्गार वेता, पूण आमकां सांडिना. संवसारांत येवन आमचे बरोबर जिवन आमचे कोश्ट सोंसून आयज तो आमकां सांगता, हांवें कोश्टाचेर जैत व्हेलें. हो आमचो भावार्थ आनी हो आमचो बोरवासो. आनी ह्या दिसांनी दुसरी वस्त आमकां मेवता, काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. आनी जेजू परत परत सांगता, आतां हांवें केलें तें तुमी करात, संवसाराक वचात, परगटात. ही दोनूय कल्पना ह्या आमच्या ह्या सातोळ्यान आमकां मेवतली. जेजू आमकां काळजी दिता, आमकां बोरवासो दिता, आपल्या जिवितान आमकांय जैत मेळटलें म्हूण सांगता. दुसरे वाटेन आमकां जबाबदारी दिता, हांवें केलां तशेंच दुसऱ्यांक परगट करात. भावांनो आनी भयणीनो, ह्या कोवीड पॅन्डेमीक काळाचेर हे दोनूय वस्तू आमच्या मनान घेवया. जेजू आमकां बोरवासो दिता. जेजू सांगता, कोंत आसतलीच, दूख आसतलेंच, पूण जेजू बरोबर आमकां बुजवण मेळटा, आमकां जैतूय मेळटा. दुसरे वाटेन जायतो लोक पिडेंत आसा, जायतो लोक दुखांत आसा, तांकां आमी बुजवण दिवया, जेजू भाशेन बुजवण दिवया. तांकां जाता तितलो आदार आमी दिवया, तांची खबर आमी घेवया. अशे भाशेन जेजू भाशेन जावन जेजूची खबर दुसऱ्यांक दिवया. एका सांगाता, जेजू सांगाता, ह्या कोश्टांच्या समयार आमकां जैत मेळटलें. Bangar korush Sohoktai tue katsutra Mati dulam cecine Bangar korpo itatmya Doyar bapa Bokti pona Kirkol holkya Jivitache दुःखा वंथा आमचे वरदान
तुका वोमथांव आमचें वरदान दोयाळ बापा भक्तीपोणा किरकोळ हलक्या जिविताचें तुका वोमथांव आमचें वरदान तुका वोमथांव आमचें वरदान. भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी शुभेच्छा आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, निश्कळंक बोलयेचो योद्न आमकां शुद्ध निर्मळ करूं आनी आमच्या निर्बोड्या ओतम्यांक सुर्गींचे कृपेची घोटाय दिवं, हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवोन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशें तांणी केलीं आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट आमी परगोटुया. सोमया जेजू, तुजें मरण आमी समोरमथांव. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगोट्टांव. तुज्या येण्याक आमी ओथरेकतांव. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणींची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कोर. ह्या दिसांनी जायतीं जाणां आमची मरून पावल्यांत, तांचो आमी उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती आनी तिचो पोती बागीवन सुसे, बागीवन दोर्मदुतां आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टाळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्तमीक कुमन्याव घेवंक मागणें. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हे वेळार हांव आशेतां. पूण हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव कालतिकायेन मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिल्लो कोडसोडून केदींच म्हाका निर्मी नाका सायबा. आमेन. प्रार्थुया.
कोनवाड्या बापा, सोर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोड दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. खेरीत मागणें कोरोनावास पिडेंतले आमकां निवारूंक भोव मोगाळ आनी काकूतसार देबा, तूं सदांच आमचें बरेंपण आशेताय. ह्या दिसांनी सगळो संवसार काळोखांत आनी भिरांतींत बुडला. आमची काळजां भोव दुखेस्त जाल्यांत. लाखांनी आमच्यो भाव भयणी हे पॅन्डेमीक पिडेक लागून अंतरल्यांत आनी ते पण अदीक पिडेंत कोश्टवतात. बापा, आमी ल्हानबिकायेन मागता तांकां तुजी पेकोवणी फावो कर आनी आमी अजून तुज्या आदीन आसां, पूण आमचो फुडार काळोखांत बुडला असो दिसता. आमी कालतिकायेन प्रार्थना हे अदृश्टाच्या वेळार आमचो भावार्थ आनी मोग तुजेर बापा अदीक तीर आनी गोट कर आनी आमचे वयली भिरांत आनी कोंत पयस कर. आमी सोरपटून मागता हे मारेकार पिडेचें मोड पयस कर आनी आमकां सगळ्यांक पेकोवणी फावो करून काळजा मनाची शांती दी. अशें नव्यान आमी तुज्या मोगाळ आनी दोयाळ आसणें अणभवूं आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी मोगान आमी जिवू. आमच्या देश कारबाराची मनां उजवाडाय. ताणें आपले पोरजेक बरें आसा तेंच करूंक आमच्या हॉस्पिटलांनी आनी हेरां जाग्यांचेर पिडेस्तांची तरेकवार सेवा करतल्यांचेर सुबापणी तुजो आशिर्वाद घाल. आमची सुर्गीची आवय पिलार सायबीण, बागयोंत फ्रांसीस शाबेर, मिसांवाचो आस्कारी, बागयोंत जुझेबाज गोंयचो पात्रोन आनी आमचो मोगाचो आस्कारी मान्याबोंत आग्नाचे बिडोनीन हे आमी नम्रतायेन मागता. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भावानो आनी भयणीनो, ही पिडा देंवत वेता म्हूण आमी जाणां, पूण आमी चतूर रावचें. मास्क घालूनच भोंवात, हात धुवात आनी एकामेका मदें 2 मीटर तरी अंतर सोडात. हेंच केलें जाल्यार ही पिडा परत पयस वेतली. देवाचो आशिर्वाद आमचेर येतलो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूच्या बोगता तुजें नांव आयज बोर सोळटा. निजोत मी गोळी तूं जावन आसा स्वर्गाच वाडा कोयता. निजोत मी गोळी तूं जावन आसा स्वर्गाच वाडा कोयता. उल्हास आमचे देवा मुखार पोळ्यो तुका धारा. उल्हास आमचे देवा मुखार पोळ्यो